प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळटाव. आमी पवित्र स्नान घेतलेल्या दिसा थावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार. आयज पवित्र सभा जेजू सोगटा सर्वांचो राजा दोबाचीक परब समारंभता. ही परब पापसाहेब पायस XI आनी परगोट केली. क्वास प्रिमास ही चीट बरोवन आनी कित्याक लागोन केली ताणें 4 कारणां दिता तो. पयले सुवातेर पयलें झूज सोंपलेलें आनी झुजाचीं कुपां ह्या संवसारार आजुनूय आसलीं. म्हणटूच दाखयता जेजू राजा शांतीचो सवस्कायेचो ही झुजां खोबार करुया, नाका बंद करुया. युरोपाच्या गांवांनी तांची हुकुमशाय जबरदस्ती आनी तांकां चेपतालेत, फ्रीडम नासलें. आनी हें तो सांगता जेजू आमकां मेकळेपण दिता, जेजू आमकां फ्रीडम दिता. हें नाका, हें बंद करुया, बरें न्हय. तिसरे सुवातेर जेन्ना सगळे आमी पळयता मनशां ह्या संवसारांत लोबदोलेलीं, ताचे मौजेन ताचे कुशेन संवसारा वाटेन गेल्लीं, तेन्ना त्याच बरोबर 4 सुवातेर जेन्ना पवित्र सभा सोडून आनी जेजूक सोडून सगळीं वेतालीं, पयस गेलेलीं, तेन्ना तो सांगता जेजू राय आनी जेजू नीत करूंक येतलो, निम्माणी आमकां जोडटी कोत्तलो आनी आमकां हे भाशेन ताचे राजान घेतलो. म्हणटच चतूर रावप, सगळ्यो वच मौज मारप आनी हे भाशेन संवसाराकूच सगळ्यांक जिवीत दिवप सारकें न्हय. जेजूक आनी जी पवित्र सभेची शिकवण दिता आनी आमकां मेळटा तें तुमी नियाळूंक गरज, तातूंत तुमी वाडूंक गरज. आनी हें बरयतना तो 2 वस्तू सांगता. एक तो म्हणटा कितें गरजेचें म्हणटा पळय तें जेजूची शिकवण आनी जेजूक आमच्या जिवितान राय म्हूण आमी मानून घेवंक. आनी जेन्ना आमी जेजूक राय म्हणून आमच्या जिवितान मानून घेता, ताची शिकवण आमच्या जिवितान पाळटा, तेन्नाच आमच्या जिवितान शांती वसतली, नाजाल्यार जोगणीं झुजां. आनी दुसरें तो बरयता आनी म्हणटा जे फुडारी आसात, जे हे फुडाकार घेतात, तांच्याय जिवितान ताणें जेजूक राय म्हणून आनी जेजूची शिकवण म्हणून जेन्ना ते हातूंतल्यान ह्या मोनान काळजान वावुरतले, तेन्नाय सगल्या मदें ही शांती वचून येतली. दानियेल ह्या जुदेवांक इस्रायल पोरजेक हो बोरवांसो दिता. तो पळयता ह्या सिंहासनार बसला आनी कुपांतल्यान थावन मनशाचो पूत कसो देंवून येता. इस्रायल पोरजेक जुदेवांक तांकां सुसेग नासलो. एक रास दुसरे रास तांचेर आक्रमण कोत्तालीं आनी ताचें आक्रमण करून तांकां एके भाशेन वनवास फावो जातालो आनी हे भाशेन तांचें जिवीत, तांचीं देव तेंपलां मोडून उडयताले आनी त्याच बरोबर तांकां कुड्या देवांक हाडटाले आनी तांची कितें शिस्त आसली, तांची देवाची शिकवण आसली ती कोबार कोत्ताले. एके वाटेन तांची ती अस्मिताय आसली तीच कोबार कोत्ताले. आनी नाटक ह्या वातावरणांत दानियेल हें दर्शन पळयता आनी हे इस्रायल पोरजेक ह्या जुदेवांक बोरवांसो दिता आनी म्हणटा की देव येतलो आनी तुमकां सगल्यांक बराबर हाडटलो आनी देव तुजे तांय आपले राज टापतलो आनी हे ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना आनी हे ताचें राज जातलें नितीचें आनी ह्या ताच्या राजाचेर कोणाच्यानूच एके भाशेन आड वचूंक जावचें ना. नो वन वील बी able to overpower it. म्हणटच हो बोरवांसो ही गोठाय ही ह्या जुदेवांक इस्रायल पोरजेक दानियेल बसयता. ह्या प्रकाशनेच्या पुस्तकान बागेवन जुवांव जे पयले क्रिस्तांव आसले, पयली पवित्र सभा आसली आनी ती कोस सोंसताले, दुमाळो सोंसताले, तांकां त्रास पडटाले तांचो भावार्थ जियोंक, ते वेळार बागेवन जुवांव तिका बोरवांसो दिता आनी तिका सांगता जेजूचें जिवीत सगळेंच आमकां, पूण म्हज्या जिवितान हांव जेजूक राय कसो करून घेता, ताणें आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यान म्हणटच तो जावन आसा कुरपेची जोर आमच्या जिवितान आनी तो जावन आसा देवाची शांती आमच्या जिवितान. म्हणटच ताणें आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यान.
आनी तो राय कसलो ह्या संवसारी राजमासी न्हय जाचो थोड्याच वेळाचे मनीस ते आनी तेच बरोबर मरून वेतले. पूण जेजू राय सासणांचो, जेजू राय सोर पोदवेदार, जेजू राय देव तो डिवायन पवित्र तो आनी सदां काल तोखतलो हो जेजू आमचो राय. आनी ह्या ताच्या रायपणान तो येतलो तेन्ना आनी तो आसा जाल्यार ह्या रायपणान जाल्यार ताची मोहीम ताणें आमकां दिल्या आनी ताची पदवी आमचेर रास चलयता. ताची मोहीम आमकां दिल्या कित्याक तो आमचे सवे आमचे भितर आमचे मोदें जियेता. कित्याक संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण ताणें आमकां बासावणी दिल्या. आनी ताचें रायपण पदवेचें कसली पदवी दादागिरी करपाक जुलूमशाय चलयपाक ना, पूण वचून मेळपाक भेटपाक आनी हे भाशेन सगल्यांक लागीं हाडपाक असली ताची पदवी सोदून काडपाक आपणाशीन हाडपाक. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता पिलात आनी जेजू तांचे मोदेकात ती भासाभास जाता कोण राय. आनी जेजू ताका म्हणटा पिलाताक म्हजे ह्या संवसारांतलें रायपण जालें ना जाल्यार म्हजे शिपाय जुस्तले आसलेत म्हजे बासोत, म्हजें संवसारांतलें रायपण न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हातूंतल्यान आमकां उगडास कोत्ता की आमी ह्या संवसारान आसा हांव पळय ती बावार्थाची यात्रा कोत्ता जाल्यार पासून ती बावार्थाची जाल्यार थोड्याच दिसांची बरी जाली जाल्यार आमकां ह्या स्वर्गाच्या राज्यान आमकां जेजू बरोबर हें सूख. म्हणटच आमकां उगडास कोत्ता ह्या संवसाराच्या कोसपायांक, ह्या संवसाराच्या आशेंक, ह्या संवसाराच्या बुलोवण्यांक आमी घास मारून रावना जावं. आनी दुसरें जेजू ताका म्हणटा तूं राजा म्हूण हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत हांव आयलां आनी ह्याच पासत हांव आसां. कोण म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाका राय म्हणून मानून घेतात तीं जाणां ती वाट चलतली. आनी खरेंच आमच्या जिवितान आमच्या जेजूक आमी राय करूंक गरज. जेन्ना जेजू म्हज्या जिविताचो राय तेन्ना हांव जाता सेवक, चाकोर, गुलाम ताचो वावर करूंक, ताची सेवा करूंक. जेजू तर म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव जाता मोगाचो, हांव जाता बोगसण्यांचो. आनी हें जिवीत आमकां जाय. जेजून जालें तसलें जिवीत जेजूचें, हें ताचें रायपण ताका मेळ्ळें जाल्यार ताचें जिवीत जालें मोगाचें, बोगसण्यांचें. आनी जेजू म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव येतलो सोदूंक कोण समाजाचे देगेर आसा जाल्यार आनी कोण जिवितान सांडला जाल्यार ताका सोदूंक आनी ताचे खातीर वावरूंक. न्हूच फकत सोदूंक गेलो, सोदून काडलो आनी ताचे खातीर हांव वावरिना जाल्यार हें म्हजें रायपण कित्याक उपकारो ना. कित्याक जेजू गेलो आमकां आयलो सोदूंक आनी सोदून आमच्या जिवितान ताणें पिकोवणी हाडली, बरेपण केलें, आमचें जिवीत वयर उबारलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी नियाळला घेतलां. ह्या जेजूक आमी घेतले आल्तारार, ताका आमी शेवतले तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय, तो आमचें बळ. जाल्यार हे पवित्र स्नाना दिसा आमी घेतलेले ही जबाबदारी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावंक जाल्यार पयले सुवातेर ह्या जेजूक घेवन हांव जातलो परगोटणार. जेन्ना हांव पळयता ह्या संवसारान अनीत आसा, शांती ना, झगडीं आसात. आनी जेन्ना हांव पळयता ह्या संवसारान सगळे स्कॅम, जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, लिकर स्कॅम, सगळे स्कॅम. आनी तेन्ना हांव खरेंच न्हिदीतो जाल्यार हांव स्वताक उबो रावतां. कोण स्वता खातीर वावुरतात तांकां म्हजो पाठिंबो दिता, तांचे बरोबर आसा जाल्यार हांव ह्या वातावरणान हांव परगोटणार जाता. आनी असो हांव करिना जाल्यार हांवूय ह्या स्कॅमांनी थिंगा भितर आसा. दुसरे सुवातेर हांव जेजूचो परगोटणार. आमी सगलीं केन्ना आमी पळयता ही बाबार्थाची वाट चलतना पवित्र सभेक जाय तें सोसूंक पडलें जाल्यार आमच्याय जिवितान आमकां जाय तें सोसूंक पडटलें. आमचें बाबार्थाचें जिवीत सोंपें न्हय. आयज आमी पळयता आमच्या मणिपुरान, तेच बरोबर आमच्या लेबनन, मागीर युक्रेन आनी पालेस्तिनाक जायतीं जाणां सोंसतात, कश्ट करतात. तीं पयस आसात, पूण म्हजे बरोबर कोण लागीं आसात, दिसा दिसपटी ही बाबार्थाची वाट चलतात, तांकां ह्या तांच्या कश्टांनी आदार
आनी हांव तांचो पाठिंबो जाता, सहकार दिता जाल्यार तांचे बरोबर आसा जाल्यार हांव जाता परगोटणार. आनी तिसरे सुवातेर पळयता हांव जेजू तर खरेंच म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव जेजूक घेवन हांव जाता मोगाचो, बोगसण्याचो, हांव जाता सेवेचो, आनी हांव वेतां सोदूंक जी कोण आसा देगेर आनी जी कोण जिवितान सांडल्यान आनी ताका सोदून हांव तांच्या जिवितान हाडटा पेखोवणी. तांचे खातीर हांव वावुरतां, तांचे खातीर हांव कितें तरी बरेंपण जेजूचें दिता, तेन्ना हांव जाता परगोटणार. होच जेजू म्हाका आपलो आदार दिवंक, आपले पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक आनी आपली गोठाय हांव ताचो परगोटणार जावंक फावो करूं.